सरकाराचेर सध्या ओव्हरड्राफ्ट काढून पगार घालपाची पाळी आयल्या। सरकारान आता वेगळी पद्धत सुरू केल्या। बजेट रेव्हेन्यू सरप्लस दाखोवप आनी येणावळ स्किमींचेर घालून स्टाफाक पगार घालूंक आरबीआयचे ओव्हरड्राफ्ट काडप। कामां चल्ल्यात कॉन्ट्रॅक्टरांच्या उधारीचेर। आयचे घडयेक सरकाराची पेंडिंग बिलांची नेगेटिव्ह बॅलन्स तेंकल्या 2439 कोटी। हालींची 3-4 वर्सां सोडल्यार केन्नाच सरकारान पगार घालूंक रिझर्व्ह बँकेकडच्यान इतले शेकड्यांनी कोटींचे ओव्हरड्राफ्ट काडिल्ले ना। मात ह्या 4 वर्सांत परिस्थिती हाताभायर वचूंक लागल्या। वर्स 2015-16 सरकारान पगाराक दर म्हयन्याक सादारण 200 कोटी ओव्हरड्राफ्ट काडले। वर्साक 2324 कोटींचे ओव्हरड्राफ्ट। ते पयलीं वर्स 2014-15 हो आंकडो वर्साक 1066 कोटी म्हणजे म्हयन्याक सादारण 90 कोटी। जाल्यार अंदू जानेर मेरेन म्हयन्याक सरासरी 75 कोटींचे ओव्हरड्राफ्ट काडून सरकारान पगार घाला। हे ओव्हरड्राफ्ट तेच म्हयन्याक म्हयनो सोंपचे पयलीं आरबीआयक फारीक करचे पडटात, नाजाल्यार परत ओव्हरड्राफ्ट मेळना। म्हणजे सरकार सध्या पगार घालूंक दर म्हयन्याक हो उधारीचो द्रविडी प्राणायाम करता। आता रीण आनी येणावळीची परिस्थिती पळयात। सरकाराची येणावळ वर्साक वाडटा सादारण 500 कोटी, जाल्यार नवे रिणांची भर पडटा सादारण 1700 कोटी। तातूंतले अर्दे रीण फाटलो प्रिन्सिपल भरूंक चल्ले। तातूंतूच पब्लीक अकावंटाची सादारण 5,500 कोटींची देणी धरल्यार राज्याची वट्ट लायबिलिटी तेंकता 19,000 कोटींक। केंद्राकडच्यान पयशे घेवन रस्ते पूल उबे जातात तो मेरेन गोंयकाराचे अच्छे दिन म्हणपाचे, नाजाल्यार कितें? हे सरकाराच्या अर्थीक शिस्तीचेर मोठे प्रश्नचिन्ह। सरकार दर वर्सा घेता 1,500 कोटी मायज रिणांतले अर्दे रीण फाटले रीण भरूंक वता। ताका लागून सरकाराचो बजेटांतलो अर्दो मायज प्लान कागदारूच, केन्ना चालीक लागूंकूच पावना। हो तकटो पळयात। भांडवली प्लान चालीक लावपाची सरकाराची सरासरी फाटल्या 7-8 वर्सांत 50% वयर वचना। पोरू आनी अंदू तर रीण सादारण 1700 कोटी आनी प्लान केल्यात 4000 कोटी मायज। तातूंतले अर्दे नवे रीण फाटले रिणाचो प्रिन्सिपल भरूंक गेल्यार धड 50% सुद्धा प्लान चालीक लागपाची शक्यताय ना। मायनिंग बंदीची सुरवातीची 3 वर्सां सरकारान आदले मीन लिजांचे रिन्युअल आनी डंप फी वसूल करून धुकल्ली। उपरांत गोंयाक केंद्राचे वर्सुकी 1,500 कोटी मायज केंद्रीय टॅक्साचे येणावळीन ताल्लो। 14वे वित्त आयोगाची कृपा म्हणपाची। आता गोंय सरकार जीएसटी कॉम्पेन्सेशनाच्या नांवान 7 ते 8% मायज येणावळ बशिल्ले कडेन जोडटा। मात 2022त परिस्थिती उरफाटी जातली। रिणाची भरपाय दोबरात जातली। रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनाचेर आवटले पगाराक तेंकतलो आनी जीएसटीचे कॉम्पेन्सेशन केंद्राकडच्यान बंद जातले। तो मेरेन मायनिंग सुरू जालें जाल्यार साल्वार। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।